रेंट अ कॅब हांकां लागून जे एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात ते आनी जीव वचपाक लागल्यात. फाटल्या 8 दिसां भितर 2 एक्सिडेंट जाल्यात, एक कडेन जीव गेलो. आनी आमी हाजे पयलीं किशोर म्हाका दिसता न्यू इयराच्या टायमार बी हांव फोकाणांनी खूब फावटी म्हणटालो की रेंट अ कॅब दिसली की हांव गाडी डायरेक्ट तुगेली 20चेर हाडटा म्हूण, तूं वच बाबा तुका जाय तें कर म्हूण. ही परिस्थिती रोखडीच 1-2 म्हयन्या भितर इतली भयानक जातली आनी अशी बेदरकारपणां आनी ताका लिमीट ना. कितें करपाक जाता आतां? सरकार स्पीड गव्हर्नर्स बसोवया म्हणटा, वा स्पीड गव्हर्नर्सांचो इशू. प्रमोद, एक गजाल म्हणजे खूब सिरियस विशय रोड एक्सिडंट, आनी म्हाका दिसता आमच्या रावंड टेबलाचेर सगळ्यान चड जर खंयचो विशय डिस्कस जाला तो हो रोड एक्सिडंटाचो विशय जाला. आमी एक गजाल पयलीं समजूंक घेवंक जाय की विशय कितें चल्ला आनी आमी कितें उलयतात. आतां आयज सगळ्या पेपरांचेर तूं बातमी पळयली आसतली. काल आमचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी बसका घेतली. खूब बरी बसका जाली, सखोल चर्चा, डिस्कशन, डिबेट जाले तातूंत, आनी तातूंतल्यान कांय डिसिजनां ताणें घेतलीं. आतां तितूंतलें मेजर डिसिजन जें आयज पेपराचेर सगळ्यांचें येयलां तें कितें की रेंट अ कॅबाक जर स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार तेचें परमीट सस्पेंड करपाचें. म्हाका हसपाचें काय रडपाचें अशें दिसता प्रमोद, कित्याक की पळय, मंत्री हो कितें एक्सपर्ट नासता खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो, पूण मंत्र्यान आपल्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियला कडेन उलोवन डिस्कशन करून विशय समजून घेवपाक जाय. कमर्शियल व्हेहिकल ज्यो जितल्यो चलतात त्या सगळ्यांक स्पीड गव्हर्नर कंपल्सरी आसा. विदावट स्पीड गव्हर्नर कमर्शियल व्हेहिकल खंयचीच रजिस्टर जायना. रेंट अ कॅब जर तूं रजिस्टर करतलो ताका स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार ती रजिस्टर जावं शकना. आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार परमीट, म्हणजे तुज्या डिपार्टमेंटान स्पीड गव्हर्नर नासतना रजिस्टर करतात काय कितें रेंट अ कॅब? हो पयलो प्रश्न जालो. दुसरी गजाल, ज्यो स्पीड गव्हर्नर आसता, आतां BS4 पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसल्यो तांकां स्पीड गव्हर्नर बसयतात. आतां ज्यो नवीन गाडयो कंपनीनी तयार केल्या त्यो इंजीन कंट्रोल युनीट म्हणून आसता ताका, आनी ते इंजीन कंट्रोल युनिटा मार्फतूच स्पीड गव्हर्नर टायपूच तेचें फंक्शनींग चलता. ताका वेगळो स्पीड गव्हर्नर बसपाची गरज ना. कंपनी ती सर्टिफिकेट देता की ताका इंजीन कंट्रोल युनीट आसा, सो बेज ऑन दॅट दे आर रजिस्टरींग द व्हेहिकल. दुसरी गजाल, स्पीड गव्हर्नर घातल्या उपरांत 60 to 80 स्पिडार ती गाडी कंट्रोल जाता. आतां एक्सिडंट जावपाक आनी मरपाक ना, 60 वयर एक्सिडंट जालो जाल्यारूच तो मरता अशें कितें आसा? 20ची सुद्दां आनी 30चेर सुद्दां वचत गाडी आनी हाडून मोटरसायकल तेचेर मारीत जर जाल्यार तो मरतलोच. सो आमी विचार करता ताका प्रॅक्टिकलिटी कांयच ना. आनी एक गजाल म्हणजे हांव जेन्ना ह्या आमी सदांच एक्सिडंट जाल्या उपरांत आमी रेंट कॅब म्हणटा, मागीर टॅक्सी ताका रिस्पॉन्सिबल म्हणटा. कितें जालां प्रमोद, ही सगळी जगपाची स्पर्धा जाल्या. त्या टॅक्सीवाल्यांचे वेगळेच विशय आसात. ते कित्याक स्पिडान वयतात, कित्याक ते घाई करतात, कित्याक ते कट मारून वयतात, कारण तेंचे जगपाचें तेचेर आसा. तुमचें ट्रॅफीक आयज जर तूं हांगाल्यान ताका मोपा जर व्हरपाक जाय तर परवरी ताका खबर आसा 1.5 तास थंय जग मारीत वचोंक जाय. तो वाट पळयता बाबडो, कारण ताका मोपा त्या टायमाचेर पॅसेंजराक पावोंक जाय. हे इश्यूज कोण पळयत ना. पण हो सुयेश पडटा ट्युरिस्टाक दोश दिवपाचो, कारण एक वातावरणच तयार जावपाक लागला, पब्लीक ओपिनियनच तयार जावपाक लागला की हे ट्युरिस्ट हांगा येतात, फक्त सोरो पितात, धांगड धिंगा करतात आनी आतां गोंयकारांच्या जिवा कडेन खेळ करतात म्हणून. हो जो एक पॉयंट ऑफ व्यू तयार जावपाक आयला तो सारको काय चुकीचो? गोवा इज ऑलरेडी ओवर पॉप्युलेटेड स्टेट एज फार एज व्हेहिकल्स आर कन्सर्न. हांगा 16 लाख पॉप्युलेशनाक 12.5 लाख वयर गाडयो रजिस्टर्ड आसा गोंया ऑलरेडी फॉर एक्झिस्टींग रोड इन्फ्रा. प्लस रेशियो 100 to व्हेहिकल्स रेशियो पळोवशी गोंयचो रेशियो इज अरावंड 45, whereas in other states it is around 12, 13, 8, 9. म्हणजे प्रत्येक 100 माणशी 40 ते 45 गाडयो, म्हणजे एका घराक सरासरी 3 गाडयो, 2 टू व्हिलर, 1 4 व्हिलर किंवा 1 4 व्हिलर अश्यो. सो इट इज ऑलरेडी एन ओवर पॉप्युलेटेड स्टेट एट फार एज व्हेहिकल्स आर कन्सर्न. दुसरी गजाल कशी आसता, हांगा जो ट्युरिस्ट येता आमी म्हणटा, आतां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हो पॉश वेवस्थीत गाडयांनी भोंवपी, तो तुगेलो कमी जालो. 4.5 लाखां वयल्यान 70,000 आयलो फाटल्या 5 वर्सां. वेरेज देशी ट्युरिस्ट जो तुज्या फॉल्टी लिकर पॉलिसीक हाका लागून जो चीप ट्युरिस्ट येता, तुमी ती चीप पॉलिसी घेतली, ताका लागून चीप ट्युरिस्ट तुमचे कडेन येतलो. तो 70 लाखार पावलो, तो 35 लाखां वयल्यान 70 लाखार पावलो. आतां तो गाडयो कश्यो घेवन भोंवता? तो दिल्लीचो आसता, तो एक्सप्रेस वेनी भोंवपी मनीस आसता, ज्याची स्पीड 120, 130, 140.
त्या स्पिडीनी भोवन आयलो तो मनीस. तुवें हायवे बांदले हांगा, 6 लेन बांदले, 4 लेन बांदले, तुमी नोटिफाय केली, NHAIन नोटिफाय केली, हायवे बांदलो 4 लेन की ताजी स्पीड मिनिमम 90-120, गोंयचे 90-120. 40. सो तो तुका आपल्या स्पिडीन ती चलयता आनी तुजे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर गेली 5-5 वर्सां बांदूनच जायना. सो तो GPS सुद्दां बाबडो वापरलो जाल्यार GPSय घुसमट्टलो. GPSाचेर ते GPSार गाडी चलयतात, तांकां रूट कांय खबर आसना, ते खंयचे खंय आडवे सरतले, तांकां मदींच कितें तरी रोड डिवायडर दिसतलो आनी खंय वतले दाव्यान वतले, मारतले मोकळे करतले. सो रेंट अ कॅब म्हणजे आसा, आतां पॉलिसी कशी जाली, पयलीं गोंयांत टॅक्सीवाले आनी ट्युरिस्टवाले, रेंट अ कॅब हो प्रकार नाशिल्लो. पारंपारीक हांगा टॅक्सी पायलटा कडेन केन्ना गाडी लागता, मोटरसायकलवाले केन्नाच मानना तो कोणाक. टॅक्सीवाले आमचे केन्ना गाडी, आतां रातची बिच्ची भोंवपाक लागले फातोटेर केन्ना तांचे कडेन एक्सिडेंट जाता गेल्ले कडेन, दिसाची बिसाची तांकां तांणी केन्ना गोंयकारांक मारल्या म्हणटकूच दिसला टॅक्सीवाल्यांनी ना. सो हांगचो टॅक्सीवालो जो मूळ गोंयकार गाडी चलयता, जो मूळ पायलट गाडी चलयता, तो शिस्तीन चलयता, ताका गोंय खबर आसा. आतां एक सोल्युशन मदीं बरें आयिल्लें की दितात जाल्यार तुमी रेंट अ कॅबाक बाबा बरोबर ड्रायव्हर दिवचो. हें गव्हर्नर, स्पीड गव्हर्नर म्हणजे प्रकार आहा पळय, तुमी ते तपासा, मागीर ते आसा जाल्यार तपासा, आसा जाल्यार ते चलता जाल्यार तपासा. अरे खंय खंय वतले तुमी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे व्हेकल मार्केट इटसेल्फ इज एन अनरेग्युलेटेड मार्केट. कोणें कितली लायसन घेतल्या कोणाक खबर ना, कितें रेग्युलेट करता? मांडवी ब्रिजाचेर जो एक्सिडेंट जालो तो स्पीड गव्हर्नर साडोवपाक शकनाशिल्ले, तो ओव्हरटेकिंगा लागून जालो. आनी हो जो इश्यू आहा, वॉट इज द बेस्ट वे आउट? स्पीड गव्हर्नर काय आतां रेंट अ कॅबा त्यो ड्रायव्हर दिवन टॅक्सी करपाच्यो, कितें करपाचें? हय, मुळात एक सुयेशांचो मुद्दो मांडला तो. आमचे मूळ जे टॅक्सीकार गोंयांतले आशिल्ले, पायलट आनी रिक्षा, हे आमचे 3 वरां वाहतुकाचे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचे 3 साधनां आशिल्लीं आनी पब्लीक बसीस आमच्यो आशिल्ल्यो. सो हे बरें चल्लेलें इतके वर्सान. हे सगळे मॅस केन्ना सुरू जाले प्रमोद जाणा. आनी आयज जी गोंयांत पर हेड एक व्हेकल जी सिच्युएशन आयज जाल्ली आसा, 15 लाखाचे क्रॉस जाले आमचे कडेन गाडयो. हे सिच्युएशन कशें क्रिएट जालें तर रेंट अ कॅब आनी रेंट अ कार सिच्युएशन ज्यो गोश्टी नव्यान ज्यो इंट्रोड्यूस जाल्यो, आनी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येता तो आपले कोण तरी बगल बच्चांक धरता आनी हे धंदे सुरू करता, हे सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना गोंयच्या रस्त्यांचेर खरें मॅस सुरू जालें. आनी आतां ट्युरिस्टां कडेन जी काडून दितात रेंट अ कॅब म्हणून, तूं खंयच्या राज्यांत तुमी आमी सगळे भोंवले आसा, तें आमकां सांगपाची गरज ना हांवेंच खंय तरी वचून येयला म्हणून. जाल्यार महाराष्ट्रांत जर तूं वच जाल्यार थंय तुजे लेफ्ट सायडीच्यान गाडी काडपाची संवय आसा लोकांक. तूं आमच्या गोंयांत आमी रायटान वता कोणा खातीर क्रॉस करपाक जाय जाल्यार किंवा सायड दिवपाक जाय जाल्यार, थंय ना, खंयच्याय सायडीन गाडी लेफ्ट रायट काय लागना थंयसर. सो ते लोक जेन्ना गोंयांत येतात, हांगा जेन्ना सेल्फाक गाडी घेतात, तेन्ना ते लोक तेच तरेन चलयतात. सो आमकां दिसता की अरे ओके पीस सुटला काय म्हणून आमी रस्त्यार म्हणटा. तो सुटोंक ना, सुटले आमी हे धंदे नाका जाल्यार क्रिएट केल्या. हे गोंयकारांनी आमी हे धंदे नाका जाल्यार क्रिएट केले. आमच्यो टॅक्सी बरे चल्लेले, गोंयकार भरजें काम करताले, पायलट इतले बरे आमचे आसा, रिक्षा तर धंदो आतां काबार जाला बिकॉज ऑफ हेंच्या खातीर. ह्यो ज्यो स्कुटरी आयल्या आनी ह्यो ज्यो रेंट कॅब आयल्या हेंच्या खातीर हे बारीक धंदे काबार जाले खरें म्हळ्यार गोंयांतले. हे धंदे हांव सांगता की हेंची गरज ना. पर्यटकांक टुरिस्टांक जर जाय तेणी पायलट टॅक्सी रिक्षा जाय ते घेवपाचें, आनी ह्यो रेंट कॅब जे आसा न्हू हे खरें म्हटल्यार सिस्टमींतल्यान काडून उडोवपाक जाय गोंयांतल्यान. गोंयांत हो एक बरो बिझनेस चल्लेलो टॅक्सीकारांचो. हो टॅक्सीकारांचो बिझनेस सुद्दां ह्या लोकांनी काबार केला. आनी हे 4-5 लोक आहात, चड व्हडले न्ही ते, हे ठरावीक लोक आसात, तेंच्यांनी त्या भागांतल्या आमदार मंत्र्यांक धरून हे धंदे सुरू केल्ले आसा. हे नाका जाल्ले धंदे. आनी आयज आमी टुरिस्टांक दोश न्ही, टुरिस्टांक दोश आमच्यान दिवना. हे आमी सगळे क्रिएट केल्ले आसा आनी आमीच ते निस्तारवूंक जाय म्हाका दिसता. आनी सगळ्यान बरो उपाय म्हटल्यार हे रेंट कॅबाचेर आहा तेजेर उपाय तूं म्हणटा अशें ते टॅक्सीन कन्वर्ट करपाचो ऑप्शन दिवपाक जाय बेगिनांतल्या बेगीन सरकारान. आनी गोंयकार जे भुरगे आहात तांकां किमान टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून तरी जॉब मेळत. हे 4-5 हजार तरी आसतली तर टॅक्सी. हय जॉयल, स्क्रॅप रेंट अ कॅब. पांडुरंग म्हणटा रेंट अ कॅब बंद, ड्रायव्हर दी, रेंट अ कॅब आहा ती टॅक्सी कर. विशय सोंपलो. गोंयकारांक खबर आहा गोंयच्या रस्त्यांचेर कशें चलोवप तें. I don't think it is so simple to just suddenly stop a kind of a stream which you have just started. But Pramod सांगचें म्हणल्यार we have discussed this earlier also. But हेजे वयल्यान कांय जावंक ना. आनी we know that we are a tourist state. टुरिस्ट येवन हिंगा ड्रिंक करतले, ड्रायविंगूय करतले आनी सगळे मस्ती करतले, ओवर स्पिडींग करतले. तेजे खातीर वी हॅव टू बी पुटींग सिस्टम्स इन प्लेस. आमचे तर रुल्स एंड रेग्युलेशन तशें ना, कडक ना, तर ते उपयोग हें करतलेच. आतां पळय
ऑन दॅट जुवारी ब्रिज ओके रोड डिवायडर नाशिल्ले रोड डिवायडर काडिल्ले देर इज अ प्रोपोजल गॉन टू PWD मांडवी ब्रिज असेल मंडोवी ब्रिज सॉरी ते रोड डिवायडर घालूंकूच ना पडटन आतां पळय एखादी ते रोड डिवायडर आशिल्ले जाल्यार ही वूड नॉट हॅव गॉन ऑन द रॉंग लेन म्हणूंक शकता आमी येस सो वाय आर बी सो लिथार्जीक और लॅक्स ऑन आनी एक्सिडेंट जाले म्हणून उठटा बानासरी एक्सिडेंट जालो सगळे उठले अरे रे 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 अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय ताका भितर घालया आनी कितें करया DGP उठलो सगळे मिनिस्टर उठले सगळे उठले मागीर सगळे शांत जाले परतून हो एक्सिडेंट जालो तो बाबडो मेलो ब्रिजारसून परतून सगळे उठले आनी आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उठलो हें करया तें करया कॉल स्पीड गव्हर्नर घालया मागीर थोड्या दिसांनी हें चलतलें आनी मागीर परतून शांत जातलें आनी कोण मरतलो परतून उठतले सगळे दीस इज बिकम जोक if we are not putting systems in place consistently over a period of time speed governor कितें 80 speed आसा मरे 80 speed is not enough to kill a person 80 आणि तू सांगता का खरी मांडवी ब्रिजाचेर बिफोर दॅट एक्सिडेंट टूक प्लेस तांणी तुगेले ते हें घाल्ले ट्रॅफिक कोन्स घाल्ले ते काडले 2 दीस पयलीं लोकांनी ते आपल्या गाड्यापणा उडयले आणि एक गजाल सांगता मांडवी ब्रिजाचेर स्पीड लिमीट आसा 30 हांवें एक दीस थंय एक प्रयोग करया म्हटलें 4 व्हिलर 30 स्पिडीचेर चलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका ओवरटेक करून घे की टायट रे गाडी चलोवपाक कळना आतां कितें सांगतलो तूं बोर्ड घातलाय तर 30 आनी थंय रावता कॅमेरा घेवन 30 क्रॉस केली काय तुका अरे 30 स्पीड तुमी प्रॅक्टिकली 4 व्हिलर गाडयेन तूं 30 स्पीड कितली आसता ती पळयल्या तुमी मागीर तूं जो कायद्याचें पालन करता तो तायट आनी जो तायट जावन तुका ओवरटेक करून वयता तोच तुका विचारता तायट रे काय म्हणून ही जाल्यार परिस्थिती गोंयची